Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. It is the date of the appointment of the consultant of 4th September 2017. हाका डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट जालो. कन्सेशन पिरियड 40 वर्सां खातीर आशिल्लो 4th September 2017 to 3rd of September 2057 पर्यंत. Construction of the period for the 3 years 1095 days from the 4th September 2017 to the 3rd September 2020 पर्यंत आशिल्लो. Operational period it is actually 37 years from the 4th September 2020 to the 3rd of September 2057 आशिल्लो. Exemption for the payment of the annual premium is a 2 years. ताका exemption आशिल्लें which is the 4th September 2020 to the 3rd of September 2022 आशिल्लो. Payment of the annual premium which is in 35 years from the 4th September 2022 to the 3rd September 2057 आशिल्लो. आता हातूर कितें कितें जालें तर पयलो विशय जो आशिल्लो इट इज इन सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जालो which is a 2 years. The commencement of the date of the payment of the annual premium त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी वीच इज ऑलमोस्ट 634 days which is from the 3rd September 2020 to the 30th of May 2022 हो जो सीओडीचो एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 to 31st of May 2024 म्हणजे जी डेट थंय सांगिल्ली पळय न्ही ती सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या 634 डेजाच्या डिले उपरांत 31st May 2024 तेज्या वेळार हें सगळें करता आसतना फायलीन कोविडाचो जो ताका पिरियड कन्सेशनल जो दिवपाक जाय आशिल्लो वीच इज 6 months मिन्स 180 days तो 180 days हातूर धरूंक नाशिल्लो म्हणून ती डेट आशिल्ली फायलीर आनी फ्लोर ऑफ द हावस जी आसा पळय न्ही 31st of May 2024 सांगल्या. 180 days जे आसा हे तांकां अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिल्या. विरोधक अननेसेसरी हेजो खूब व्हडलो बावू करून खूब मोठो लॉस म्हणून दाखयता पळय न्ही स्टेटीक 1 रुपयाचो सुद्दां लॉस करपाची आमची इच्छा ना आनी करचें ना हें सांगता. आमकां आमच्या कन्सेशनरा कडल्यान आमकां जें आसा पळय न्ही 7th of December 2024च्यान रेव्हेन्यू शेअरिंग जी आसा पळय न्ही सुरवात जाता. इट इज एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल रेव्हेन्यू वील बी फ्रॉम द 150 to 200 हाज्या मदीं बट तोय बी 36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा ग्रॉस रेव्हेन्यू शेअरिंग हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो सुरवात जाता. It is under the Article 36.2 which is an epidemic COVID-19 its implication which is the force major. It is in 180 days exactly. ताणे आमच्या कडेन जानेवारीच्यान मागलेला बट स्टील आमी तरी सुद्दां ते दिवंक ना. आमकां जेणे 5th of January 2025 पर्यंत मागताले आमी तो सारको 180 days धरून 7th of December 2024 पर्यंत दिले.